काणी उजो. बरयणार कॅथरीन रॉड्रिगस कटपाडी. सादर करता रनिटा पायस कारकोळ ओमान. उजो. बेटी डरो मत. हांव तुजे सांगता आमचे घडी पर्यंत येता. उपरांत हांवें सांगले परी कर. धर हें फोन नंबर. घराच्या बीत पावतस फोन कर. भैया बेन दिसता. पळय पळय भुंयक काळें धांपून पडून आयलां. आमी लागीं जातना खंडीत रात जातली. काळो कोणी म्हजेर आक्रमण केल्यार? ना बेटी भियेनाका. तूं सरा मेटां काड. आमची घड उतरता पर्यंत कश्ट. उपरांत तुका कांय वांदे जावचें ना. काळो बुरका पांयां गोळ घालतना हसनाच्या धुवेन जीतनाक मुक्कम बांदलें. ताका धरलो तो हात भियान कामतलो. डरो मत सखी, कुछ नहीं होगा. अल्लाह तुका शाबीत तुज्या घरा पावयता. कोणें कितें सांगल्यारी बुरका भितर कूड थरथरताली. हसन साब आपली तोपी माथ्याक दवरून घरची मेटां देंवतना कांपेऱ्या मेटांनी ताणें ताचो पाटलाव केल्लो. एक घडी धांवन घरचें दार पळयतना झीनत ताका धैर्याचो हांसो दिवन हात हालयतना ताची भिरांत थोडी उणी जाल्ली. हसनाच्या मेटांक पाटलाव करूंक तो अबल जीव कश्टातना एक घडीभर उबो रावन बेटी सरारा मेटां काड आनी की सड काळोख जाल्यार कश्ट. हां भैया. आपल्या पांयांक बोळ ना तरी कश्टांनी आपली साल वेगान काडूंक मेटांकी धांवणेचें रूप दिलें. सलाम अलैकुम हसन भैया. ह्या काळाकार खंय वताय? कर्फ्यू घाला. हो हें बाय कोण? हें म्हजे भाची. मुंबयतावन आयलां. आवय बापूय अब्दुल भैयागेर आसात. हाणें येता म्हणून सांगिल्लें. वचना जाल्यार तीं भियेतलीं. येतास म्हणून हट धरलें. देखून आज उमरबायेच्या घरा सोडटा. घरात हांव फोन वचना. तो ताच्या कारार सोडटलो. मेटांनी वळखीचे मेळोवन सावलां वयर सावलां घालतना हसन साबाक किरकिरी जावन बेटी जल्दी करो. ताका आयिल्ल्या सवालांनी ताच्या तोंडार एके रितीचे भिरांत दिसताले. ये अल्लाह हांवें धरलें हें काम पंताक पावय. मनांत सुलो मारतालो. सगळो दीस भियान भितर राविल्ले गरजेच्या कामान आमसोरी मेटां काडून वताना हसन बारीक सलाम अलैकुम सलाम अशें मर्यादेन उलो करतना ताका गांवांत कसलें स्थान आसा तें व्यक्त जातालें. तो एक खरो आनी बरो मुस्लीम. ताच्या घरांत सदांच तांच्या सालत्या रिती निती उणेपण नातलें. नमाज, कुरान वाचप, रोजा आनी जकात हाका आयब नातले 5 पिल्लरां वयर बांदिल्लो धर्म समजून सारके रितीन पाळतलो. घरांत जाती कातीचो भेद ना. गांवांत गरजेवंतांक दाळे आदाराचो दिगो जावन हसन अब्बा सर्वांकी मोगासो. आज ह्या कराळ दिसा परत कर्फ्यू घालूंक आनी फकत अर्दें वर आसतना मरणाचे आस्कार उस्कार सोडच्या तसल्या बांदपासांत रितो जावन मूर्ख साक्ष जालो. हे उस्मडीचे स्थितींत खंयचेकी म्हत्वाचें कार्य पोंताक पावयचे म्हणल्या उमेदीन मेटां काडटना तवळ वळखीचे आनी शेजारी ताका विचार करतले. छे कसलें अनूच जाल्लें. कांयच सूचन वा इशारो नासतना थोड्या अन्नाड्यांनी सुरू केल्लो मुरमुरो, उटयल्लो रागाचो धुंवरो, पेटयल्लो फारीकपणाचो उजो. पूण रगत आतां द्वेशाच्या रगान खतखतलें. खबरेविणें गांवभर माराफार दोंबी गलाटो जातना दोनी पंगडाचे मानाय उबे जावन हर्दें फुलोंक लागले. मोग कुड्डोगी वा मोग केल्लीं कळीत ना. आजकाल मोग म्हणली एक पिडा कशी फाटी फुडें चिंतीनासतना जाता. दोगांकी एकामेकाचे स्थितीची विसर पडटा. ती एक विशेश म्हळ्यार अन्य जाती मदांची कसली पिसाय. हें खंयच्या तडीक व्हरून पायता म्हणली खबर तांकां ना.
निमाणे दोळे उक्ते जाताना शीत आसली पेजनी आबिल जाता. जेवंकी न्ही, माडा मुळांत वतूंकी न्ही. पूण कोणाचे गिसुकीक वा खरे मस्तेक पाप बावडोबाली जाता. गरजेक वा मर्जेक अन्य जातीचे सांगाता उलयल्यार, हांसल्यार वा तानेक पिवंक वा भुकेक खावंक वा शिकपा खातीर विमर्सो केल्यार, बूक आशार पाशार केल्यारी काळकाय जाल्ल्यांक सगळें हळदुवें दिसच्या परी पळयताल्यांचे दोळे तोपतात. दाडामां आडसतात, मुठी बांदतात, पांय उबारतात. कितें आनी कित्याक रितें खंयचेंय पडून गेल्लेंच ना. एके चलयेन पळोवन उलयल्यार, हांसल्यार घे आराम जाली हांची दोंबी आनी जिद्दा वित्ती. आज जालें तितलेंच. सकाळीं 10:30 वरार पयली शेजारी आतां एकले हाडलेंत एकलो पेंटेंत वस्ती करताली. चिंतेनासतना एकामेकाक भेटतना ल्हानपणाचे ते खेळ आनी सांगातपण अशें पाटले सांगून दोगांय उलोवन आसतना कोणींगी एकल्या आपंतान देंवसार खुंदून येतना हाती घेवची सूड घेवन बराबर तेल वतून भिये जायतना पडल्या तेलाक आनी उज्याक गांव जळ्ळो. हसनाबाच्या घरा लगीनच कॉलेज. तूं सकाळीं गेल्लें जगणें सुरू जाल्लेंच भियान फाटीं घरा येतना हें तरणाटीं ताचे सांगाता आयिल्लें. भियान कोनशांत लिपतना हसनाबाक आतांची परिस्थिती चिंतून कांटाळो आयलो. एक काळ आसलो. मोग, एकवट, सोडदोड आनी त्याग लोकां मदें खेळटालो. समाधानाची शीतळ वारें वळान आसलें. पूण आतां फकत तुसाचो उजो मुरमुरो. भायल्यान पळयल्यार थंड कोबरा रास तर भितर तुसाच्या उज्याचें आगतें. सक्कट घरचीं दारां जनेलां रापरापा पडलीं. भायलें कितेंय जागमाग कळना. भितर आसल्यांचे कुडींत भिरांतीचो शिरशिरो. हसनाबाच्या घरच्या दारार बडयतना तो सुटोवन तांकां समजोवन धाडटालो. कोणायकी भितर येवंक अवकाश दिवंक ना. हसनाबाक आसचे मर्यादेक तकली बागोवन पाट करून वतना भितर आसच्यांनी समाधानेचो उस्वास सोडलो. बेटी जल्दी करो, काळूक भूंय पडलो. आमसोरी मेटां काडटना धांवती मेटां काडलीं. कितलें प्रयत्न केलें कशें तरी खबर दिजे म्हणून, पूण जवाब आयली ना. आमचें खंयचीय चिंतले परी पावनातल्या निमाण्या वखदां हें मेट काडिल्लें. गांवचे गडीर येतना काळोख दाटिल्लो. मुखार वचोंक हसनाबाक कावजेणी. आमीच सवाय बुदवंतांनी दिसनातलें खंदक खोंडून दवरिल्लें. मेट मुखार दवरल्यार बचाविना म्हणलें सुचन मोतींत येतना तो रावलो. भैया तूं फाटीं वच. थोड्यांच मुखार वतना म्हजें घर मेळटा. वच भैया, देव बरें करूं. अच्छा बेटी, हें तुका सांगलें बरीं कर. घरा पावतस तक्षण खबर दी. हसनाबाक फाटीं वचोंक ताचे पांय आयकूंक ना. देखून एका रुखाच्या आडोसाक रावून अस्पश्ट ताची सावळी दिसता पर्यान पळयत रावलो. थंयच लागीं आसच्या आपल्या इश्टाच्या घरा गेलो. घाल्लो तो काळो बुरका काडचे आदीं तोंडाक बांदिल्लें मुक्तम काडटनाच कोणगी फाटल्यान आसात म्हणलो दुबाव जातना ताचे हात भियान थंयच रूख जाले. आयिल्ले तरणाटे मनीस न्ही, ते राक्षस. ताणें फाटीं फुडें चिंतूंक ना वा त्या वखते लागीं विचार करूंक ना. हातांत आसलेल्या तोणक्यांनी बडयतना एकल्याच्या हातांतली लवंग ताच्या बुजार पडली. आयो देव रे. एके चलयेची बोबाट आयकतना तरणाटे खर्शेले. एकलो मुखार आयलो. हातांत आसलेल्या मोबायलाच्या उजवाडाक तिका देखतना अय्यो सिंचना बोबाटून धरणेर शेवटालो. कितें पळयतलो. सगळ्या ताच्या कुटुंबाचो एकच एक चलये रुपार कुरवार जाल्ली ताची मोगाळ भयण रक्तान बुडिल्लें. सिंचना ಒಂದು ದಾದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ. ದಾಯಿ ಈ ಅವತಾರಡು ಈ ಕತ್ತರಿಡ ಬತ್ತ.
अण्णा, सकाळी कॉलेजीक वतना सगळें शांत आनी सुंदर, पूण परिस्थिती बिगडली तवड म्हजे इश्टिणेच्या घरा तांणी म्हाका राखली. हांवें घेतिल्लो आसरो म्हाका राखूंक शकलो. ताच्या आब्बून तांच्या हरामी तरणाट्यांचे दावल्यांतलें राखलें. तुका कितलें फोन केल्यारय तुवें काडूंक नाय. घरा वेता म्हणून हट करतना परत तांचे धुवेचे माणसुगेचे मुस्तायकेंत राखून हरामी दादल्यांच्या हातांतलें राखलें म्हाका. हांगासर आमी पाड म्हणून लेखचीं आनी ओलावचीं तीं नांत. आमी भोव बरीं हांगासर अपाय जावचो ना म्हणल्यार धैर्यान आयलीं. पूण अण्णा, तुवें कितें केलें? सिंचना म्हजे भयणी, म्हजे भितर जळच्या जातीच्या उज्याक तूं बली जावची शेळी जाली मो. अण्णा, बरें जालें, पूण पळय, म्हाका आतां एक फोन करूंक आसा. हांव शाबीत घरा पावली म्हणून सांगूंक आसा. तक्षण ह्या नंबराक फोन कर. सिंचू, वय अण्णा, म्हज्या घरचें दार म्हाका उक्तें जालां. जाती कातीचो धर्म, कुळयेचो द्वेश आनी राग नातलो जिद्द आनी फारीकपण अशें नातल्या गांवांत हांव वतां. प्लीज फोन कर. रक्तान बुडिल्लो आपलो हात मुखार करता. रगत पुसतना तिंतान बरयल्लीं नंबरां दिसतना, कांपेऱ्या हातांनी नंबरां दमतना आयकल्लो ताळो. बेटी, शाबेत पावले मो. वय भैया, तुवें म्हाका रक्षण दिल्ल्या नेसनान म्हाका म्हज्या घरा पावयलें. बेटी, तुका कितें जालां? तुज्या ताळ्यांत दूख निशेता? भैया, ना. आनी दूख, उजो उजो, आग, आंग भर जालो. भैया, अलविदा. हातांतले मोबायल सकलो पडतना आयकल्ले व्हड भोबेक हसन अब्बा उद्गारलो. अल्लाह, ये क्या हुआ? उजो पालवता तरी ओतुल्ल्या उदकांत इंगळो आनी गोबर दुसरोच अर्थ दिताले.